तर आमी आज आसात लोकविश्वास प्रतिश्ठान मोखड हांगा ही स्पेशल भुरग्यांची शाळा आसा। आमी अशें आयकलां की हांगा भुरग्यांनी स्पेशल भुरग्यांनी वेगळे तरेच्यो वस्तू केल्ल्यो आसात आनी त्यो विक्री दवरलेल्यो आसात। तर वचून पळोवया आनी जाणून घेवया खरें कितें। गेल्या वर्सा आमचे लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्पेशल स्कूल काणकोण आनी वोकेशनल सेंटर सुरू केल्लें आसा। तेन्ना आमी हांगा 18 वर्सां वयर भुरगीं ह्या क्लासीन आसा आनी तांची टोटल संख्या जावन आसा 22 आनी ऑन रेग्युलर बेजीस 13 ते 14 भुरग्यांनी डेली स्कुलान येता आनी आमी तांचे कडल्यान हे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स करून घेतात। लायक फॉर एग्जाम्पल राखयो, सिजनल प्रोडक्ट्स राखयो, पोंट्यो, मागीर आमी गिफ्ट हॅम्पर्स करतात दिवाळेक, तशेंच फुलां, चॉकलेट बुकेज, एनवलप्स आनी ही शॉपिंग बॅग्स। ही शॉपिंग बॅग्स जी आसा न्ही ती आमी आतां होम बेस्डूय केलां, म्हणजे ती भुरगीं तांकां पेरंट्स कपडो हाडून दिता आनी घराच कडेन ती शिवून हाडटा। आनी ही भुरगीं जी आसा ती आमी 2 कॅटेगरीन डिवायड केल्ली आसा, एक लोअर एबिलिटी आनी एक हायर एबिलिटी। लोअर एबिलिटी भुरगीं जी आसा तो ग्रूप बेजीक म्हणजे सादें काम लायक पेंटींग, सॉर्टिंग आउट बीड्स फॉर राखीज अशी वेगवेगळी कामां करता। आनी जी हायर एबिलिटी ग्रूप जो आसा ती बारीकसाणीचें काम करता, जे एम्ब्रॉयड्री म्हणा जावं तें कितें पेंटींग म्हणा जावं स्क्रीन प्रिंटींग जावं आमचे OHP शीट्स घेवन आमी स्टेन्सिल्स केल्ले आसा भुरग्यांक, ते ताजेर ते पेंटींग करता, क्लॉथ बॅग्सांचेर करता। तशेंच एनवलप फोल्डिंग जे आसा पळय ते लोअर एबिलिटी ग्रूप करता आनी हायर एबिलिटी ग्रूप ताजेर मागीर काम करता, कितें डेकोरेट करप जावं अशें। सो आमचो जो प्रॉडक्ट हांगा तयार जाता ती सगळीं भुरगीं इनवॉल्व जावन जाता। लोअर एबिलिटी कॅटेगरी भुरग्यांचें थोडें काम आसता आनी मागीर उरिल्लें काम हायर एबिलिटी ही भुरगीं करता। आत्तां तुमकां आमचे वोकेशनल इंचार्ज शांभवी टिचरीन सांगलां की भुरग्यां कशे तरेन काम करतात। म्हाका मेन ह्या वर्साक जो फोकस करपाक जाय किंवा मेन जी गजाल सांगपाक जाय ती म्हळ्यार आमच्यो राखयो ज्यो आमी सिजनल प्रॉडक्ट जो म्हणटात तो आतां रक्षाबंधन लागीं आयला आनी भुरग्यांनी खूब बरे वरायटीच्यो राखयो केल्ल्यो आसात। आमचे कडेन 10 रुपया सावन 100 रुपया मेरेनच्यो राखयो वेगवेगळे पॅटर्न रेडी आसात हांगा। कांय जाणांक दिसता जायत की राखयांचो भाव मातसो चड आसा किंवा हें म्हणून, पूण आमी सांगपाक सोदतात की आमचे कडेन जी प्रत्येक राखी तयार जाता तातूंत भितर जितली भुरग्यां वोकेशनलाक आसा त्या प्रत्येक भुरग्याचो हातभार लागता आनी ताजे नंतर मागीर ताचो जें कितें इनकम येता तातूंतल्यान आमी त्या भुरग्यांक थोडोसो तांचे कामाचे म्हणून थोडे पयशे तांकां दितात। म्हणटकच हो भाव आमचो मातसो तुमकां चड दिसपाक शकता। ह्या वर्साक आमी नवीन एक गोश्ट केल्या ती म्हळ्यार ही राखी हॅम्पर्स। आमी एक प्रॉडक्ट असो हाडला जातूंत भितर ही राखी आसता, कुकूम, हळद, अक्षता आनी एक स्वीट्स म्हळ्यार एक चॉकलेट आसता। आनी आमी प्रत्येक भयणी कडल्यान, तांचे भाव खूब पयस रावता तशें तांच्या भयणी कडल्यान त्या भावाचो एड्रेस घेतली आनी तांकां कांयच लागचें ना, मागीर त्या एड्रेसाचेर आमी हे हॅम्पर पोस्ट करतले। सो आमी मागता तुमचे कडेन की जाता तितले जाण आमकां अप्रोच जायात आनी ह्या कॉज जे आमच्या भुरग्यांक एक नवीन प्लॅटफॉर्म दिवपाचें हें एक कॉज आसा ताका तुमी हातभार लायात। हाजी प्रायस कितली आसतली? हाजी प्रायस 150 रुपया इन्क्लुडींग सगळें? इन्क्लुडींग सगळें, हय, इन्क्लुडींग पोस्टेज सगळें। आतां कोणा जर काणकोणा किंवा खंयच्या लोकांक घेवपाक जाय खंयची वस्त जाल्यार तेणी हांगा येवपाचें? हय, चालन चालू आसतलें तुमचें? हय, हांगा येवपाक हांगा आयल्यार आमचें आसताच, पूण त्या भायर आमी 18 तारखेच्यान वेगवेगळ्या जाग्यांनी जशें मामलेदार ऑफीस, हॉस्पिटल, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, कांय जी स्कुलां जी आमकां आपोवन व्हरतात आनी खूब बरे तरेन आमकां प्रतिसाद दिता अशा स्कुलांनी आमी हो स्टॉल लायतलीं। आनी ताजे नंतर लास्टाचे 2 दीस 28, 29 आमी स्कुलाकच आसतले, कारण 30 तारखेक रक्षाबंधन। घडये तांचो प्रायस जर पळयत न्ही जाल्यार खूब चडच दिसता कांय वेळार, पूण आमची ह्या भुरग्यांचे प्रॉडक्ट आमी व्हरतात खंय वेगवेगळ्या शाळेंनी, मामलो ऑफिसांनी लोकां मेरेन पावयतात। तो फक्त पयशे करपाचो हेतू न्ही, कारण लोकविश्वास चलताच लोकांच्या आदाराचेर आनी हातूंत कमर्शियल कांय एक्टिविटीज खातीर हें करनात। ह्या भुरग्यांची टॅलंट, ह्या भुरग्यांची क्रिएटिविटी जी आसा ती लोकां मेरेन पावची, हो एक ताचो फाटलो मुख्य उद्देश। आनीक रेटा पेक्षा तांचे तातूंत जें प्रेम आसा त्या आमगे स्पेशल भुरग्यांचें तें ह्या निमित्यान लोकां मेरेन पावचें ही अपेक्षा। आतां एकच खंत दिसता, आमी वेगवेगळी हे अपेक्षा आसा की काणकोणाक खूब लोकांक सपोर्ट करतात आनी एक फावट मनीस ह्या स्कुला कडेन जुळ्ळो की तो सामको कायम घट्ट धरून रावता, हो आमचो अनुभव। वेगवेगळ्या तरेन फक्त आमी फायनान्शियली हेल्पाची आमकां केन्नाच गरज ना, इवन भेट दिवप ही पसून खूब मोठें, कित्याक आमगे टिचर ज्या भशेन काम करतात
पुराय स्टाफ तांकां एक प्रकारचे मानसीक जें बळगी मेळटा तें अशें लोकांनी येवन बाबा तांची विचारपूस करतकीर मेळटा. पूण जेन्ना हे प्रॉडक्ट आमी ज्या भावनेन लोकां मेरेन घेवन वतात खूब कडेन थंय जाय तितले रिस्पॉन्स आमकां आज पर्यंत मेळना. कारण कांय कडेन स्टाफ म्हणजे पयशां खातीर न्ही, ते पयशे भायर वचून कितलेशेच मोडटात. पूण एक बाबा त्या भुरग्यांली एक क्रिएटिविटी पळोवया अशी जी एक पळय एक आपुलकी आसता ती जाय त्या प्रमाणाक अजून अवेरनेस आमकां दिश्टी पडना. हाजर तर कांय स्कुलांनी आमकां इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा, आमी सांगनासतना मुद्दम आपोवन व्हरतात आनी पुराय माल कितलो आसा तितलीय घेवपाची तांची तयारी आसा एके स्कुलाची. कांय इंस्टिट्यूशन आहात जी बाबा सगळें तुमगे माल आमी घेवपाक शकतात, पूण आमकां तें नाका. कारण आमगे पयशे कशी की वेगवेगळे कडेन वचून ह्या भुरग्यांची क्रिएटिविटी जास्तीत जास्त लोकां मेरेन पावोवप. तर आमी आतां पळयलें की आकर्शक आनी सुबक अश्यो वस्तू ह्या भुरग्यांनी केल्ले आसा. स्पेशल सगळे भुरग्यांनी केल्ले आसा. बरी बरी वस्तू आमी त्यो राखी पळयल्यो, ताका बारीक बारीक कोरीव काम हें सगळें भुरग्यांच्या हात लागून जाल्लें आसा अशें आमकां टिचरीन म्हायती दिली. आतां रक्षाबंधनाचो सण लागीं येयल्लो आसा. आमी अशेच पयशे मोडटात तेन्ना जे पयशे 5 रुपया जास्त जावं पूण ह्याच भुरग्यांनी एक वस्तू केल्ल्यो आमी घेवच्यो अशी ह्या टिचरीची मत आसा आनी अशी सगळ्यांची मत आसा. आनी ह्या कारणान ह्या भुरग्यांक फुडें नवीन नवीन कितें करपाक उर्बा मेळटली. आरडीएस गोवा खातीर भवेश बोरकर.